बायंगिणी माझं एकूच स्टेटमेंट हा, तो स्टेटमेंट हांव केन्ना चेंज करचो ना. एकूच स्टेटमेंट हा, बायंगिणी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जावचो ना, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले आसा. आणि परत परत हांव तेजेर तुमकां रिपीट करना. बरें कोण घेता जाल्यार तेणी घेवन दाखोवचें टेंडर, ते मागीर फुडें पळोवया, बट जावचो ना हो म्हाजो स्टँड आसतलो. आनी लास्ट पर्यंत होच स्टँड आसतलो. कोण जर थंय गार्बेज गाडी घेवन येता ती पयलो उबो हांव आसतलो, पण हो गार्बेज ट्रीटमेंट थंय जावचो ना. कारण लोकवस्ती वाडलेली आसा. आयज 8,000 लोक थंय रावता. एड्युकेशन हब जाल्ले आसा, हॉस्पिटलां जाल्ली आसा, थंय मठ आसा, चर्च आसा, आमची आख्खी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा. तेन्ना हो गार्बेज थंय ट्रीटमेंट प्लांट थंय येवचो ना बायंगिणी. हे म्हाजो स्टँड सारको क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी हांवें चर्चा केल्ली आसा. जाय जाल्यार परत एकदा तुमी म्हणटा जाल्यार परत एकदा करता, पण हांव 100% शुअर तो गार्बेज ट्रीटमेंट कितली टेंडरां काडू. म्हाकाय म्हाज्या नदरेन येयल्या की कोणी टेंडरां परत एकदा प्रोसिजर चालू केल्या. ह्यान पयलीं 30 जाण गेले, आतां चवथो येतलो तोय वयतलो, कारण आमी कशेंच एक्सेप्ट करपाक तयार ना. सो हो परत परत आमी उलोवन काय उपेग ना. तो जाता तेन्ना पळया, पूण तो जावपाक हांव दिवचो ना जाल्यार जातलोच खंयचो, जावचोच ना. तो कितलोय काडू, तो कोण टेंडर काडटा कितली काडू, आमकां कांयच फरक पडना. आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे एकूच स्टँड आमी घेतलेलो आसा की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना. आनी आमकां सीएमान आश्वासन दिल्या थंय गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.